पयले सुवातेर हांव आमच्या सगळ्या आमचे कोर्ताली भाव भयणांक तशेंच आमचे फेस्ताची परबी वाडयता तशेंच सगळे आयच्या दिसाक आमचे हॅपी इंडिपेंडन्स डे म्हणटा. आयज हांगासर आमी वुमन फर्स्ट टायम वुमन फुटसाल आमी घडोवन हाडलेलो आसा आनी आयज म्हाका दिसता आमचे 12 टिमी हांगा पार्टिसिपेट जाल्ले आसा. हांव ताका कालदान देव बरें करूं म्हणटा. आनीकूय गेमी आमची येयल्ल्यो पूण तरी आसतना आमकां चड आमची लिमिटा भायर वयतले म्हणून आमी ते 12 आमी गेमी घेतलेल्यो आसा. पयले सुवातेर हांव आमच्या कोर्ताली विलेजीस सोशल वेलफेअर स्पोर्ट्स क्लब हाच्या नांवान एज अ प्रेसिडेंट 1998 टील डेट आयज पासून हांव हे क्लबाचो प्रेसिडेंट म्हणून आसा. आनीक हांव पयलीं आमच्या कोर्ताली विलेजर्स तशेंच आमचे कमिटी मेंबर्स आनी सगळे आमचे गांवचे भाव भयणां ताच्या आदारान आयज हो आमचो क्लब आमी फुडें व्हरलेलो आसा. तांचो आमकां सपोर्ट मेवला तेच आदारान आमी फुडें पावलेले आसा. म्हाका खबर आसा आतांच आमच्या भावान सांगलेलें आसा आमी हे स्टेप घेवपाक जावं कोर्ताली विलेजीस आनी आमी 3rd डिविजन केवले, जायते वर्सां 2nd डिविजनूय केवले, जायते वर्सां आमी 1st डिविजन हेवले आनी आतां आमी प्रोफेशनल लिगेक पावलेले आसा. आनी प्रोफेशनल लीग आमी आतां सप्टेंबरान स्टार्ट जावपाची आसा. आनीक आयज आमी जर्सी रिलीज केल्ली आसा. तुमकां खबर आसा आमची 4 गेमी आसा. 4 गेमी म्हटल्यार अंडर 14 गेम आसा, अंडर 16 आसा, अंडर 20 आसा आनी प्रोफेशनल लीग आसा. सोंपें न्हय ही आमकां ह्यो 4य गेम पळोवपाक सोंपें न्हय. तरी आसतना ही आमच्या लोकांच्या आदाराचेर एज अ MLA जे म्हजे लागीं कितें जाता तें आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी वो कोर्ताली गांवांत आमचें कितें जावचें अशें म्हणून आमी हो स्पोर्ट्स आमी लोकांच्या मुखार आमी हो क्लब आमी वावुरता आमचे कडेन जाता ती भाशेन. आनीक आयज हांगासर तुमकां दिश्टी पडटले आमचे क्लबाचे कमिटी मेंबर्स आसा तशेंच आमचे हांगासर कोच आसात तशेंच प्लेयर आसात अंडर 14, अंडर 20, अंडर 16 आनी प्रोफेशनल. आनीक सांगपाचें म्हटल्यार इतलेंच हांव मागता अशेंच आमकां आमच्या कोर्ताली भाव भयणांनी आमकां हे क्लबाक जाता ते भाशेन आमकां सपोर्ट करचो. आयज तर तुमचो सपोर्ट आहा जाल्यार म्हाका दिसता आमी जायत करपाक शकता. एज अ MLA तुमकां खबर आसा म्हजे लागीं कितें जाता ते भाशेन स्पोर्ट्सानूय तुमकां खबर आसा हांव कल्चरल प्रोग्राम करताय. आमी बाकीचे कितले आमचे जावं कितली एसोसिएशनां आसात, जावं कोर्ताली फार्मर्स क्लब आसा, कोर्ताली एग्रिकल्चर मार्केटिंग सोसायटी आसा, कोर्ताली फिशींग कोऑपरेटिव्ह सोसायटी आसा, कोर्ताली डेअरी मिल्क सोसायटी आसा, अशे कितले आमचे सोसायटी आसा ह्यो आयज हांव लोकांच्या आदारान हांव फुडें वचता आनी असली एक्टिविटी कितें जाता त्यो हांव लोकांच्या फुड्यान दवरता. आनी लोकांनी पळयलां जें म्हजें काम पळयलां आनी तेच परी म्हाका लोकांचो सपोर्ट मेळटा. ताका लागून आयज हांव ह्या ग्रासरुटार साकून जावं पंच जावं सरपंच जावं ZP जावं आयज हांव MLA आसा ताच्या आदारान लोकांच्या आदारान म्हाका दिसता हें हांव कितें करता तें लोकांक मानता. ताकाच लागून म्हाका लोकांचो म्हाका सपोर्ट आसा. आतांच म्हाका आमचे कोच सांगताले नॅशनल लेवलाचेर आमचे जे अंडर 20 क्वॉलिफायड जाल्या, ही वुमन आसा ती क्वॉलिफायड जाल्या, तशीच सिनियरूय आमचे क्वॉलिफायड जाल्ले आसा अशेंच आतां म्हाका इन्फॉर्मेशन मेळ्ळां. हें आयज आमचे जे यूथ आमचे जे वुमन जे आमची लेडी आसा तिवूय म्हाकाय जाय आमचे गोंयान वो आमचे इंडियेक खेळवलेली आनी आमचें नांव इंडियेच्या वयर चडलेलें. कित्याक आयज हांव आमचे अंडर 20 आनी अंडर सिनियर ही आमची क्वॉलिफाय जाल्या ताका हांव कॉन्ग्रेट करता. तशीच ही आमची यूथ हिवूय आमची वयर चडची हें म्हजें एक मागणी आसा. आयज हो स्पोर्ट्स क्लब्सान फर्स्ट टायम हांव आतां ऑल गोवा टोर्नामेंट हें केल्लो आसा. हांव तांकां शाबासकी दिता कित्याक पयलेच पाटी तेंच्यांनी केलो आनी आतां आमच्या गांवांत तो करून दाखयलो. आनी ही भुरगीं आयज खेळ्ळ्या ती यूथ बरी हेवता वुमन फुटसॉल जायते एफर्ट ती घालता आनी ती सारकी आपले 100% दिवन आयज ती खेळ्ळी आसा. हांवें जायत्यो गेमी बसून पळयल्यो आनी हांव मागता तेंकडे हेज्यांनी फुडें ती बरी खेळची आनी फ्युचराकूय ती आतां गोवा लेवलाचेर खेळ्ळ्या मागीर ती स्टेट लेवलाचेर पावों नॅशनलाक पावों अशें हांव तांकां मागता तेंचे लागीं. आनी ही आतां खेळ्ळ्या तेच भशेन आनीकूय भुरग्यांनी जॉयन जावचें युथान प्लस बायलांनी पासून जॉयन जावचें ह्या हेका आनी बरे भशेन तेणी खेळोन आमचे नॅशनलाक पावचें म्हणून. Actually, this is a good platform for the women's to now you have seen women's football is coming up all over India, and as this is a good platform for them. I want to congratulate MLA Prantan was giving a platform to the Goan women who
aspire to represent the country, because this is when they keep on playing. That's how they will improve and they'll be noticed. So then they can build up a career from these kind of opportunities that they come. आम्ही एक टोर्नामेंट हांगा दवरलो, फर्स्ट फुटसाल वुमन्स टोर्नामेंट, आनी हो केलो कोर्तालीं वेलफेअर सोशल स्पोर्ट्स क्लबान. हाचो पेट्रन मुख्य जावन आसा आमचो आमदार बाबा MLA आंतोन वाज. आणि हेजी येवजण आणि चिंतले की एक टोर्नामेंट करया. आमचे प्रोफेशनल टीम खूब वयर पावलेले आसा. आमचे 4 टिमी आमचो MLA करता. प्रोफेशनल टीम अंडर-20, अंडर-16 आनी अंडर-14. आतां ताका दिसलें की चेडवांक आमी उमेद दिवपाक जाय, आमच्या गर्ल्सांक उमेद दिवपाक, म्हणून ताणें हो फर्स्ट फुटसॉल टोर्नामेंट घडोवन हाडला. आनी बरो टोर्नामेंट जाला. जायते टिमी येयल्ल्यो, पूण आमी शॉर्टलिस्ट केलो 12 टिमींक, कित्याक एका दिसांनी फुटसॉल फ्लड लायट टोर्नामेंट काबार जावपाक जाय. टिमी सगळ्या गोंयचे येयल्यो, फोंड्यासून येयल्यो, म्हापशेसून येयल्यो, सगळे हितूनसून येयल्ले आसा. आनी 12 टिमी गेमी बरे जाल्ले आसा विथ टोटल स्पोर्टिंग स्पिरीट. कांय डिस्प्यूट जावना. टाय ब्रेकर पासून जाले आनी आतां लास्टाक आमचे 2 सेमी फायनल आनी एक फायनल जावचे आसा. प्रायज मनी सुद्दां बरें दवरलेलें आसा. विनरांक 30,000, रनर्स अपाक 20,000, मागीर बेस्ट प्लेयर, बेस्ट गोलकीपर अशें सगळे आमी प्रायजीस दवरलेले आसा. फर्स्ट एक्सपिरियन्स आनी म्हाका दिसता हो बरो एक्सपिरियन्स आमच्या कुठ्ठाळकारांक एक बरी संदी मेळ्ळी हे फेस्ता दिसाक एक बरो टोर्नामेंट घडोवन. देव बरें. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.